आयज तरणाटी पिळगी व्यसनांच्या भकेक पडून आपली जीण नष्ट करतना दिसून येतात। हाचेच उदाहरण म्हळ्यार फाटल्या 11 म्हयन्यांत गोंय पुलिसांनी केल्ल्या घुळे वखदांच्या कारवायेंत सुमार 3,89,59,580 रुपयांचे 158,285 किलोग्राम ड्रग्स जप्त केल्यात। इतलेच न्हय तर 127 प्रकरणांनी 152 दुबावितांक अटकूय जाल्ली आसा। पळयात। फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदू वर्सा घुवळे वखदांच्या प्रकरणात उणाव जाल्लो आसलो तरी लेगीत गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यात चड फरक दिसून येना। जे 152 दुबावितांक अटक केल्यात तातूंत 45 गोंयकारांचो आस्पाव आसा। 2022 एकूण दुबावीत 164, गोंयकार 48, बिगर गोंयकार 90 जाल्यार विदेशी 26। 2023 एकूण दुबावीत 152, गोंयकार 45, बिगर गोंयकार 90, विदेशी 17। आदल्या अहवालाप्रमाण गोंयान घुवळे वखदांच्या तस्करेन सुरवात करपी हे फकत आनी फकत विदेशी नागरीक असले। मात ल्हव ह्या प्रकरणांनी 20 ते 35 पिराय गटांतल्या गोंयकार तरणाट्यांचोय आंकडो वाडपाक लागलो। पैशांचे हायस दाखोवन अशा प्रकरणांनी थळाव्यांचो आस्पाव करून घेवप सोंपें जाल्ल्यान हो धंदो गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी बऱ्या प्रमाणात फुलपाक लागला। विदेशांतल्यान येवपी दुबावीत नागरिकांचेर खासा लक्ष दवरून ह्या प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाक गोंय एंटी नार्कोटिक सेल सतर्क जाले। विंगड तस्करी प्रकरणांची म्हायती मेळटाच धाड घालून पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केली। इतलेच न्हय तर स्कूल आनी कॉलेजींनी लेगीत घुवळे वखदांच्या विरोधात जागृताय मोहीम राबोवन विद्यार्थ्यांकूय शिटकावणी दिली। मात बेरोजगारीक लागून अशा व्यसनांच्या भकीक पडपी तरणाट्यांक वेळार भायर काडपा खातीर ठोस उपाय येवजण करप म्हत्वाचें थारता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।